आता एक धक्कोदायक बातमी. आख्या मडगांवात 3 जाण अनवळख्यांनी मिळून कुणाल रायकर हाका पिस्तूल दाखोवन धमकावपाचो यत्न केलो. कुणाल रायकर आपल्या भुरग्याक बुधवारा सकाळी स्कुलात सोडून घरा वतालो तेन्ना ही घडणूक घडली. मजगतीं कुणाल आनी त्या 3 जाणां मदीं धक्काबुक्की जाली तेन्ना पिस्तुलांतली मॅगझीन रस्त्यार पडली. कुणालान बोवाळ केलो तेन्ना थळावे लोक जमले उपरांत त्या अनवळख्यांनी थंयच्यान पळ काडलो. पुलिसांक हे घडणुकेची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत तांणी घडणूक थळार दाखल जावन ह्या प्रकाराचो पंचनामो केलो. कुणाल रायकरान पुलिसांक दिल्ल्या स्टेटमेंटा प्रमाण ताचो खंय प्रॉपर्टीक लागून एका मनशा वांगडा वाद जाल्लो. ह्याच वादांतल्यान पिस्तुलान धमकावपाचो यत्न जाला आसुये असो अदमास आसा. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. आयज सकाळी 8 वरांच्या दरम्यान एक पांडवकपेल आके हांगा एक शॉकात घटना घडली. थंय एक पेरंट कुणाल रायकर म्हण आशिल्लो तो जो आपल्या भुरग्याक पावोवपाक आयिल्लो ताका 3 जाणांनी गन पॉयंटाचेर धमकावपाचो प्रयत्न केलो. हे 3 जाण एक गाडी घेवन हांगा आयिल्ले. त्याच बोवाळाक हांगचे नागरीक आनीक कुणाल स्वता कुणालान मातसो तांकां धक्काबुक्की केली आनी त्या हातूंत भितर तांची जी गनाची मॅगझीन आशिल्ली ती सकयल पडली. ताजे नंतर लोकांचो मातसो जमाव जालो आनी हे जे 3 जाण जे कुणालाक गन पॉयंटाचेर धमकावंक आयिल्ले ते थंयच्यान तांणी पळ काडली. सद्याक मडगांव पुलिसाची टीम हांगा पाविल्ली आसा. तांणी ती मॅगझीन आपल्या ताब्यांत घेतिल्ली आसा आनी तांची टीम सद्याक तपास करता. CCTV फुटेज हांगच्या लोकां कडल्यान बाकीची म्हायती घेवन तांचो तपास चालू आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाणे कुणाल रायकरान अशें पुलीस स्टेशनार म्हायती दिल्ली आसा की एक सस्पेक्टाचें नांव दिल्लें आसा अशी आमकां म्हायती मेळिल्ली आसा. सद्या ही प्राथमीक म्हायती आसा ती आमी तुमचे मुखार हाडटात आनी हाजे नंतर जी म्हायती मेळटली ताजे बद्दल आमी तुमकां अपडेट दीत रावतले. हे केसीक मुखार कशें प्रकरण घेता अशी कुणाल रायकरान अशी म्हायती आमकां मेळटा की कुणाल रायकरान सांगलां की एक प्रॉपर्टीक लागून हो वाद चालू आशिल्लो आपल्या आनी आनीक मनशा भितर आनीक हाका लागून आपल्याक धमकावपाचो प्रयत्न जालो असो दिसता अशी ताणें सांगिल्लें आसा. सद्या पर्यंत ही म्हायती आमच्या हाताक मेळिल्ली आसा. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणेकर.